सकाळी 9:30 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाबोळे विमानतळाचेर पावतलो। ते उपरांत सकाळी 10:30 ते 10:40 या वेळेत इंटग्रेटेड सी सर्वायवल ट्रेनिंग केंद्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले उक्तावण। 11:15 ते 2 मेरेन प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2024 कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हण हजर रावतले। 3:15 ते 4 वरां मेरेन मडगांवां विकसित भारत सभा जातली। ह्या सभेक 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करतले। 4 प्रधानमंत्री परत दिल्ली वचपाक भायर सरतले। सगळे जाण मोठे उमेदीन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक आयकुपा खातीर खरें म्हणजे सगळे उत्सुक आसा। आनीक साऊथ गोंयान मडगांवान पयले फावट प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाता। आनीक विकसीत भारत विकसीत गोंय ही थीम आसा आनी त्या थीमी सकयल खरें म्हणजे फाल्यांची जी जाहीर सभा जाता आमकां सगळ्यांक उमेदीक आसा की ह्या देशाचो एक यशस्वी असो सक्सेसफूल प्रायम मिनिस्टर आनी एक वर्ल्ड लिडर जाका सगळे जग पळयता असो आयज फाल्यां गोंयान येवपाचो आसा। आनीक त्या निमतान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा। गव्हर्मेंट लेवलाचेर जी तयारी चालू आसा त्याच बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर सुद्दां मॅक्झिमम लोक हे सगळेक येवचे अशें आमी ह्या निमतान सगळ्यांक अपील करीत आसात। आनी आमची त्या नदरेंतल्यान जी तयारी आसा ती पळयत जाल्यार एक सक्सेसफूल मिटींग जी आसा प्रायम मिनिस्टराची डेफिनेटली मडगांवान जातली आनी एक बरो मेसेज, कारण तेणें केल्लें काम फाटल्या 10 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टरान जें डिलिव्हर केल्लें आसा आनी सगळ्यान मुख्य म्हणजे गोंयांक जे ताणें मदत केल्ली आसा, गोंयांक जी डिलिव्हरी केल्ली आसा अशा प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान आयकप आनी तेजें आमकां मार्गदर्शन मेळप ही खूब व्हडली गजाल। आनी म्हणटकच आमी त्या फाल्यांच्या दिसा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयतात आनी म्हाका विश्वास आसा खूब मोठ्या प्रमाणाचेर लोक हांगासर जातलो, सभा जातली आनी ह्या नंतर अपीलूय करता की सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या सभे खातीर येवचें। फाल्यां जो प्रधानमंत्र्याची विकसीत भारत रॅलीची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा। हांगा फाटल्यान आमचो प्रधानमंत्री ह्या स्टेजीचेर एड्रेस करतलो आनी प्रधानमंत्री बरोबर हांगा 2:45 ताजें डॉक्टर फातोड्डाचे जे ग्राउंड रावतले आनी थंयच्यान ते हांगा येतले ताजे नंतर ते एड्रेस करतले। एड्रेस करतकीर हांगच्यान बरोबर 4 सुमार तांची मिटींग काबार जातली आनी ते हांगच्यान दाबोळे वचपाक शाडटले। हांगा चोख बंदोबस्त केल्लो आसा पुलिसांचे जवळ जवळ गोवा पुलिसाचे 3,000 पुलीस कर्मी हांगा बंदोबस्ताक दवरिल्ले आसात। त्या भायर सेंट्रल पुलिसाची 4 कंपनी हांगा दवरिल्ल्यो आसात। ताजे नंतर ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिकाची जबाबदारी पळयता। LPC पुलीस मोठ्या प्रमाणात दवरिल्ले आसात। जवळ जवळ 20,000 लोकांची आसन क्षमता मंडप तयार आसा विकसीत भारताच्या रॅलीची फाल्यांची जी रॅली आसा ताका लागून आतांच नरेंद्र सावयकर जनरल सेक्रेटरी आनी पूर्ण तयारीची आनी एकदां नियाळ केली आसा आनी ही रॅली सक्सेसफूल जातली अशें ताणें आमकां सांगिल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकारेकार।